एक्चुअली अपोज जाल्लो आसा, गांवकारांचो अपोज जाल्लो आसा, पूण हो बायोमेडिकल प्लांट जो आसा तो बरेच पयलू ताची सुरवात जाल्ली आशिल्ली आनी अपोज जाला हो राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान जाल्लो आसा अशें हांव म्हणपाक शकता. कारण ज्या वेळाचेर विलेज पंचायत भोम अडकोणान म्हाका एक प्रपोजल दिलें की ह्या संदर्भात बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटा संदर्भात तुजे बरोबर म्हाका एक बैठक जाय आणि त्या बैठकीक हांवें 8 दिसा भितर तांकां होकार दिलो. ह्या सेक्रेटरिएटाच्या कॉम्प्लेक्सा भितर आमी पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दिलें. सरपंच, पंच सदस्य आणि बाकीचे अपोज करणारे जे भुरगे जे आशिल्ले तेवूय तातूंत आयिल्ले, ते कन्विन्स जाल्ले आशिल्ले. तांच्यांनी म्हाका एक डिमांड केल्लो आसा की तुमी गांवांत तेजें प्रेजेंटेशन जावचें आनी तें प्रेजेंटेशन गांवां भितर हांवें लाभिल्लें आसात. कारण हांव लोक चळवळींतल्यान आयिल्लो भुरगो आणि लोकांक जर नाका जाल्यार तें म्हाकाय नाका, हो म्हागेलो पयलो सुद्दां स्टँड अजूनय स्टँड आसा. पूण ज्या तरेन थंय अशे तरेचो एक वाद जालो, कारण ज्या वेळाचेर आमी कन्स्ट्रक्टीव आमी जर काम जर करपाक वतले जाल्यार ते पॉवर पॉयंट प्रेजेंटेशन पळोवन नंतर प्रश्नोत्तर जावप हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. पॉवर पॉयंट प्रेजेंटेशन पळयनासतना अधिकाऱ्यांक थंय तें बंदूच करपाक जाय अशे तरेचो ज्या वेळाचेर आवाज येता तेन्ना हांव एकूच म्हणपाक शकता, हो पुरस्कृत केल्लो राजकीय अविरोध जावन आसा.